आक्षीच्या अल्पवयीन चलयांचे प्रकरण जितले दिसता तितले सरळ ना। सरकारी प्राथमिक शाळेची हेडमास्तर आणि थळाव्यामदी बरोच वाद चल्ला। थळावे म्हणतात भुरग्यांचेर हल्लो करपी गांवा भायले लोक आशिल्ले। पयलेच फावट पीडित चलयांचे घरचे प्रुडंटाकडे उलयले। तांचेर जो आकांत आयलो तो तांणी सांगलो। 2 दीस जावन गेले तरी प्रकरणात कोणाक अटक जाली ना वा पुरावोय हाताक लागिल्लो ना। आक्षीतल्या अल्पवयीन चलयांच्या प्रकरणात आनीक एक नवे मडण आयला। शाळे लागसर रावपी थळावे म्हणतात हो हल्लो करपी तोंडाक मास्क बांदून आयिल्ले आरोपी गांवचे आसप शक्यच ना। थळाव्यांक बदनाम करपा खातीर तांकां भाड्यान हाडले आसुये असो तांकां दुबाव। हेडमास्तरान थळाव्यांचेर केल्ले आरोपय फटीचे अशें तांचे म्हणणे। ना म्हाका दिसना, म्हाका तिणें जायती कंप्लेन केला। म्हाका आमचे लोकली सांगताले हेडमिस्ट्रेसान, हय ती सांगता नळे काडून भितर पिता आनीक पिवोन थंय मस्ती करता। जो मनीस नळे काडून भितर देंवता आनी तो पिवोन जर हें जाता तो टायर्ड जावन तो न्हिदोन उरतलो। आमकां एकूच डिमांड आहा कितें, आमकां तो मनीस कोण तो जाय, कित्याक हें आमच्या वाड्या वयलें गांवचें नांव खराब जाल्लें आसा। जाल्यार शाळेची हेडमास्तर म्हणटा थळाव्यांनी केल्ले आरोप सामके फटीचे। थळावेच शाळेन येवन समस्या तयार करतात अशें ती म्हणटा। तशेंच सांगता न्ही तेंचेर येतलें म्हणून हें चालूच आसा। तितलें तेकूच चलता ते म्हणटा पयली हेडमिस्ट्रेस आसले तेंचेकडे कांय अशे वायटपणां नासली, पण तुमी गेले ना चावी दिताली त्या स्कुलाची चावी तिजे कडेन दिताली ती। हांवें स्कुलाची चावी हाडयली, हांवें म्हळ्यार हांव तुमकां चावी मागपा येयली ते पयलीं आनी दारान खळ्याच्यो बाटल्यो बीन फोडून दवरतात लास्ट। पीडित चलयांच्या घरच्यांकडे वचून प्रुडंटान तांचे म्हणणे जाणून घेतले। ते म्हणतात मास्क घालून आयिल्ल्या आरोपींनी चलयांच्या मानेक घट धरून तांचो आवाज दाबून तांकां शाळेच्या टॉयलेटान बंद केले। गुड्डू घातलो आनी मागीर तिंका येल्लो टॉयलेटी घातले, लॉक घातलो, तेंच्या बॉब घातलो। मागीर टॉयलेटींतली कोणे भायर काडली तांकां? तेंच्यांनी। कोणे टिचरींनी? तेणी घातले, चोरांनी काडला, तेंच्यांनी धांव मारली, पुलीस सोदून। हे विशीं सांत आंद्रेच्या आमदाराक विचारल्यार तो म्हणटा प्रकरणाक जायते फाटे आसात, सगळे दिशेन खर चौकशी जावंक जाय। शाळेची जी मुख्याध्यापिका आसा तिच्या सतावणुकीचे प्रसंग हेच्या पयलीं घडिल्ल्या। कांय ग्रूप आहा जे येवन सतत तिका धमकी दिताले, तिका तापयताले, तिचे कडेन स्कुलाची चावी मागताले, वेगवेगळ्या कारणां खातीर चावी जाय म्हणून एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकूय पत्रां केली। ही चावी कित्याक जाय आशिल्ली तांकां, कित्या खातीर बसपाक, हेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक। कांय दिसां पयलीं थंयचेच पेरंट सुद्दां आनी कांय लोक हे सुद्दां वचून त्या बाई कडेन झगडल्ले, म्हणजे तूं आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक तक्रार करता, कितें करता अशें। ताचें कारण नक्की कितें आमकां खबर ना न्ही, पूण जर हें सदत थोडें जाल्यार वेगळे क्लू भायर सरपाचे। डिपार्टमेंटा कडनय जाला, तो पोलिसांक हांवें सांगलां की तुमी सगळे वटेन तपास करात। हाचे पयलीं कांय थळाव्यांनी शाळेच्यो चावयो मागिल्ल्यो। चावयो कित्याक काय विचारल्यार तांणी सरस्वती पुजना खातीर शाळा नितळ करपाक जाय अशें कारण सांगिल्लें। भुरग्यां कडेन चावी आयजूच कित्याक दिली काय म्हणून टॉयलेटीची, अशी ती टॉयलेटीची चावी दिनासले तांकां घरा धाडटाली टॉयलेटीन वचपाक लागली। ती म्हणटा कितें बॅगांतली भुरग्यांनी चावी काडून येयली म्हणटा, त्या दिसा बॅगांतली भुरग्यांनी चावी काडून येयली अशें जावंक शकना न्हू। फकत सरस्वती पूजन आसता तेन्नाच पूजन 4 days बिफोर। सो ओनली एट दॅट टाइम यू विल नीड द कीज, अदरवाइज यू डोंट वांट इट। ओके। सरनाबाट आक्षीच्या थळाव्यांनी ह्या प्रकरणात कितें करपाचें ते थारावपा खातीर चवथी उपरांत बसका घेवपाचो निर्णय घेतला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, ग्रेटा मिनेझीस आनी देवेंद्र गांवकार। सांगे वाठारांतल्यान जायते फामाद कलाकार जावन गेले, पूण तांकां थंय कला सादर करतलो जाल्यार सभाघर ना। सांग्यार रवींद्र भवन ना जाल्यार सादो हॉल तरी बांदचो अशें सांगेकार मागतात। जाल्यार थळावो आमदार म्हणटा कलेची जतनाय करपाक सरकार तयार आसा आनी कलाकारां खातीर सभाघरां उबारपाचो प्रस्ताव घाला। सांग्यान कितलेशेच फामाद कलाकार गोंयाक दिल्यात, मात सध्या सांग्यार कलाकारांक कला सादर करपाक सादो हॉल लेगीत ना। फावो ती सुविधा पसून ना ही कलाकारांची खंत। बरी बरी नाटकां, संगीत, तुगेली पौराणीक जावं तुगेली सामाजीक, हे सगळी आमी स्टेजीचेर आमी हें करतात, नाटकां सादर करतात, पूण आमकां जाय तसो ह्या कलाकारांक एकूय हॉल ना सांग्यार। नाटक, भजन वा कसली कला सादर करतलो जाल्यार सांगेकारांक कुडचड्या रवींद्र भवनान वचचें पडटा। ह्या अशें कितें करता सगळी आमची जी गरज आसा ती फक्त कुडचडे रवींद्र भवना वचून भागोवची पडटा। एक SI मारतलो म्हळ्यार एक बरे आमचे सारके जे कलाकार आसात, कितें बसोवपी कितें घडोवपी, एक SI मारता सुद्दां हांगा हॉल ना अशी परिस्थिती आसा। कलाकार म्हणटात सरकारान दखल घेवन सांगेकारा खातीर रवींद्र भवन वा बरें एक सभाघर तरी बांदून दिवचें।
रिहर्सल घेतले जाल्यार सुद्दां आमकां नाटकाची कितें नाल्यार संगीताची महफिलाची रिहर्सल घेतले प्रॅक्टीस करताले जाल्यार एक कम्युनिटी हॉल सुद्दां ना. आमच्या हांगा युनियन हायस्कूल आसा तांचे हेडमास्टरा कडेन रिक्वेस्ट करून नाल्यार शिश्यवाटिका कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करून आमकां तें एडजस्ट करून रातचे जाल्यार रातचे 9 8:30 बी रिहर्सल घेवपा पडटा. पयसले कलाकार आसा जे रातचे येवन तांकां पॉसिबल ना. हांगा एक नॉर्मली कम्युनिटी हॉल रवींद्र भवन सारकें हांगा ताकतिकेन जाय आशिल्लें. कलाकारांचे हे गाराणे प्रुडंटान थळाव्या आमदाराच्या कानार घाले. तो म्हणटा सरकारान हे दिशेन पावलां उबारल्यात. म्हाका दिसता 4 कडेन आमी प्रपोज केल्ले आसात. एक बरो व्हडलो जाचे जमिनीचें संपादन जाल्लें आसा आनीक आर्ट एंड कल्चर खात्या कडेन ती जमीन सुपूर्द केल्ली आसा ज्या जाग्यार रवींद्र भवन बांदपाक जाय. बाकीचे ST फंडाच्या अंतर्गत ज्या जाग्यार STचे हे आसा थंय तशे मोठे सांस्कृतीक हें करपा खातीर हॉल बांदपाचें प्रयोजन आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. चवथ घराघरांनी उमेद घेवन येता. लोक बाजारात वचून नव्यो गाडयो, भांगरा वस्ती आनी हेर गजाली विकत घेतात. पूण अंदू मात चित्र वेगळें आसा. खणबंदीक वर्स जालें. लोकां कडेन आदले सारको पयसो ना. खण उद्देग चलतालो थंयचो बाजार तर सामकोच थंड पडला. कुडचड्यावेले वेपारी म्हणटात वर्सा परस 10% पासून वेवसाय जावंक ना. चवथ म्हळ्यार गोंयकारां खातीर उमेदीची परब. लोक ह्या दिसांनी नवी गाडी, TV, फ्रीज, भांगरा वस्ती घेतात. पूण अंदू मात बाजारांत तशें उमेदीचें चित्र दिसना. कुडचड्यार बाजारांत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचो खप 90% पडला. जवळ 90% सामको सेल डावन आसा. कुडचड्या वयलें मार्केट म्हणटा तें आमी आतां खूब बापायचे पासून आमी धंदो करताले. कुडचड्या वयलें मार्केट कशें आख्खें गोंयाक कुडचड्या वयलें मार्केट इलेक्ट्रॉनीक गुड्साक फायट दिताले. इतली बेस्ट मार्केट आसलेलें म्हळ्यार पळय पणजे मडगांव हेंचे परस हांगा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सगळ्यांत चड खपताले कुडचड्यार. पळोवपा येयल्यार ल्हानशें दिसता पूण कितले टर्नओवर भरपूर टर्नओवर सगळी कंपनी सामकें हें दिताले. मागीर तुमी अशें कशें काय म्हण मार्केट आनी जालें कितें त्या मायनिंगा लागून जातालें. मायनिंग बंद करून हांगा असो विध्वंस जाला. कोणाक खाता जाल्यार सुद्दां पयशे ना. इतली परिस्थिती बिकट जाल्या कुडचड्या वयली. जी परिस्थिती इलेक्ट्रॉनिक्साची 30 गाड्यांच्या शोरूमांची. 12 वर्सां जालीं हांव ह्या धंद्यान आसा. पूण अंदू वर्सा आमकां इतलो वायट दीस आयिल्ले आसात की धंदो कसो चलोवप हो मोठो प्रश्न पडिल्लो आसा. 12 वर्सां जालीं ह्या धंद्याक आमकां चवथीच्यान आमचो सेल स्टार्ट जातालो. पूण अंदू वर्सा चवथ आयली काय कितें काय चवथ येवपाची आसा असो आमकां प्रश्न जाल्लो आसा. सेल इतलो कमी आसा की हार्डली म्हाका दिसता फाटल्या वर्सांक कंपेर करत जाल्यार एक 30% सुद्दां सेल जावंक ना. खणबंदीक वर्स जाल्ल्यान खण उद्देगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांकडे मोटारी आनी वस्ती घेवपाची तांक ना. मात सरकारान दिल्ले पॅकेजीक लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या अशें ते म्हणटात. ह्या वर्सा चवथ सद्याक कितली ते प्रमाणे वर्स जाता ते प्रमाणे जालना. आमी कितें चवथीक कितें सामान हाडटाले म्हणजे कितें थोडे भांगर कितें घेतालो, थोडी बारीक गाडी कितें घेताले आनी अशें कितें कितें आमी घेताले तें ह्या वर्सा आमकां घेवपाक मेळना. आनी जें कितें सरकारान आमकां एक पॅकेज कितें दिल्लें आसा ती पॅकेज आमकां सद्याक बरी पडलेली आसा. कित्याक चवथी ह्या दिसा आमचे कडेन कांयच पयशे नासलेले त्या कारणान ते आमकां चवथ तरी सद्याक करपाक मेळ्ळी आनी आमी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.